सांगे शेळप्या बेवरेजीस कंपनीन संदेश नाईक आणि महेश बोरकार ह्या दोगा कामगारांक सस्पेंड केला. जाल्यार नरेंद्र नायकाचेरूय कारवाय केल्या. कंपनीच्या कृतीचो विरोध करून कामगार 2 सप्तक जाले आंदोलन करतात. आमच्या प्रतिनिधीन कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडेन संपर्क केलो जाल्यार ते ह्या इश्यूचेर उलोवंक सोदिना. म्हाका आनी म्हाज्या फ्रेंडाक सस्पेंड केला नाका आशिल्ले आरोप घालून. सो आमकां कंपनीन घेवचे अशी आमची मागणी आसा. आतां हे आसा पळय, तुमकां हे सगळे तुमची सपोर्टा आयल्या आनी तुमची मागणी आसा. हय, आतां हे लेबर आसा पळय, मोस्टली खंयचे आसात? हे चडशे मडगांव एरियाचे चडशे आसा आनी हांगसरले गांवचे लोकांक थोडेच घेतल्या. 2019 सुद्दां तेंच्यांनी घेतल्या. आतां तुमचे भितर सांग्या वयले कितले जाण आसा? आमचे भितर सांग्या वयले 17-18 आसा. 2019 हे 2000 आतां 23 चलता. तो पर्यंत कोणाक घेतले ना कंपनी. तो तेंकाय भुरग्यांक आनी वेकन्सीज आसा थंय त्यो घेवच्यो, पण आमी तेंकां हें करतालो पक्षान. आनी आतां घेता ते कोणाक घेता तर ते? आतां चडशे भुरगे एमपीचे घेतात. सो त्या कारणां लागून ते कॅज्युअल जे काम करता तांकां सांगलेलें की आमी तुमकां घेता. 2.5 वर्सां जालीं तांकां घेवना म्हणून तेंच्यांनी स्वता जावन तांकां सांगलेलें कंपनीक आमकांय बीन घेया म्हणून. ते तेंच्यांनी घेवना. आमी आयज वरून बेवरेजीस एम्प्लॉईज युनियन आयज 14वो दीस आमी आयज स्ट्रायकार आसा, पूण आमकां खंयच्यानूच पॉझिटीव रिस्पॉन्स येना. 14 दीस जाले आमी कंपनी भायर रावल्या, जाल्यार कंपनी कडल्यान काय पॉझिटीव रिस्पॉन्स ना. बाबा तुमचें अशें कितें एक उलोवन हें करुया, एक तोडगा कितें काडुया. आतां तुमी कितले जाण हे कामगार आसा ते आतां टोटल तुमची मागणी कितें आसा आनी तुमी कितले जाण हे प्रोटेस्ट करतात? आमी टोटल 57 जाण आसा. 57 आमची हे फिक्सर वर्कर, युनियन वर्कर. आनी मागणी म्हणल्यार सर कितें आमचें 2019 आमी हें केल्लें, एक सेटलमेंट आमी इनवर्ट केल्लो, कंपनी COD इनवर्ट केल्लो. पूण 2019च्यान आतां 2023 लागले तरी ते कांयच खबर करना. सेटलमेंट करपाचें कांय हें करिना, फक्त वडून व्हरता आनी कांयच अशें खंयची तरी जाग्यार एक फूल स्टॉप करून. सेटलमेंट म्हळ्यार कितें? सेटलमेंट म्हळ्यार एक्झॅक्ट कितें? सेटलमेंट म्हळ्यार एक 3 वर्सांनी एक युनियन एक इश्यूज अशे हे रेज करता, डिमांड्स रेज करता की अमकी बाबा हे आमचे डिमांड्स आसा ते सेटल करचे खंय तरी. आनी ते दोनूय कंपनी आनी युनियन मेळोन सिटिंग्स जावन मिटिंग्स जावन ते खंय तरी तेजेर सेटलमेंट जाता. मागीर थोडे पॉयंट तेंचे, थोडे पॉयंट तुमची डिमांड कितें आशिल्लें? डिमांड आमची म्हळ्यार मेन सॅलरी हायकींग सारको मेन, आनी हे बाकीचे पॉयंट मागीर ट्रान्सपोर्टाचे, मागीर हेचे लोन फेसिलिटी, ते अशे खुबशे अशे. म्हळ्यार तुमची कांय मागणी पुरो जाली ना? ना, जावना. आतां तुमी 57 हे आसा कामगार आसा ते 14 दीस साकून स्ट्रायकार आसा. हय. आनी तुमी रॅली काडपा आशिल्ले. रॅली म्हणल्यार कितें जालें सर, आतां पयर आमी एक एप्लिकेशन दिल्लें, डेप्युटी कलेक्टराक एक एप्लिकेशन दिलें की आमी सांग्यार भागा रॅली काडटले म्हणून. सो तो डेप्युटी कलेक्टर लिव्हीर आशिल्ल्या कारणान खंय तें मातशें आमचें एक परमिशन आमकां तें ग्रँट जालें ना, मेळोना आमकां. आमी आयज पुलीस स्टेशनार येयल्ले कारण आमी सॅटर्डे आमची रॅली काडटली म्हणून आमी एप्लिकेशन दिल्लें. पूण ती कलेक्टरांतल्यान अजून पास येवना म्हणून आमकां काल तेंचे पुलीस स्टेशना वयल्यान कॉल येयल्लो की तुमचें अजून लिगल प्रोसेस तुमकां परमिशन मेळ्ळेलें ना. म्हणून आमी तांकां इन्फॉर्म करपाक विचारपा म्हणून येयल्ले, बाबा आमची जालां कितें ना. तेणी म्हणलें तुमकां परमिशन मेळना, पूण तुमी विदावट स्लोगन आनी मायक तुमी रॅली काडपाक शकतात. पूण विदावट स्लोगन आनी विदावट मायक आमी रॅली काडटले जाल्यार तें डेमॉन्स्ट्रेशन आमची सारकी जायना. कित्याक आमचो जो हॅरेसमेंट चाललो आहा कंपनीन तो आमकां डेमॉन्स्ट्रेट करपाक जाय आसलेलो. खरें कितें आतां लोकांक कळोवपाक जाय आसलेलें म्हणून आमी रॅली काडपाक सोदताले. कित्याक आमी जे आतां 14 दीस भायर बसल्यात स्ट्रायकाक, थंय आमकां कोणी सारकी येयना विचारपाक. एक पाळ आमचो आमदार येवन गेलो, आमकां सपोर्ट करता म्हूण सांगून गेलो, पूण आजून तरी आमकां कांय सपोर्ट म्हळ्यार आमचें अजून हें जाली ना. प्रोसेस अजून चालूच आसा म्हणटा ते आमचे म्हणटा, उलयतात म्हणटा, पूण आमकां अजून हें जालें ना. म्हणून आमी रॅली काडून एक डेमॉन्स्ट्रेट करतले म्हण आसलेले. आतां कितें आतां डिसिजन कितें जालां रॅली काडप? आमी आतां कितें करपाक सोदताले, कित्याक आमकांय बीन कायदो हातीन घेवपा नाका. कितें जालें फाल्यां सकाळीं बाजारान कितें जालें, कोणें कितें म्हणलें जाल्यार तें इलिगल जावपा नाका म्हणून आमी लिगल प्रोसेस करूनच आमी मुखार सरतले म्हणून आमी आमची रॅली पोस्टपोन केल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.